आज आम्ही हरमल दर्यादेगेर आहात आणि दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणात सध्या पर्यटन आयिल्ले आसा। देश विदेशातील पर्यटनाचो आनंद लुटत असतात। पूण आयज जर विचार पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणात जे बिगर गोमंतकीय व्यावसायिक आसात तांचो अतिक्रमण वाडलेलो दिसून आसा। तातूंत जे आपले आईस्क्रीम विक्रेते आसतले, तांचे गाडे आसतले, माळा कपडे विक्रे करतली जी फिरते विक्रेते आसात तांचोय वावर जास्त तरेन वावरलो आसा। पार्किंगची सोय ना आणि पार्किंग सोय असली जाल्यार गाडयो खंयच्या खंय लायले वता। सरकार हाचे कडेन दुर्लक्ष करता। हांगा साधन सुविधांचो कसलोच सोयी नात। चेंजिंग रूम ना, उदकाची सोय ना, पिवपाक जर उदक जाय जाल्यार उदक ना, कपडे बदलतो जाल्यार ते चेंजिंग रूम ना। ह्या तरेन हो पर्यटन व्यवसाय चालू आसा। थळाव्या व्यावसायिकां कडल्यान वेगवेगळो सरकार माध्यमांतल्यान लायसनां काढून घेतात आणि तांचे कडल्यान हजारो करोडो लाखो रुपये सरकाराक महसूल दिवचो पडटा आणि तातूंतल्यानच करोडो रुपये सरकाराक महसूल मेळटा। पण तातूंतले काही टक्के तरी साधन सुविधा उपलब्ध करपाक जर खर्च केलो जाल्यार पर्यटन हंगाम बऱ्या तरेन चलतलो। सरकार पर्यटन खात्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो योजना राबयतात, पण थळाव्या लोकांक ताचे कसलोच फायदो जायना। सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो आणि जे पर्यटक देश विदेशातील येतात तांकां विचार व्यवस्थित भोंवपा खातीर सरकारान ताची सोय करची आणि देखरेख करून योग्य ती कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।